गोंयांतल्या राजकारणात परतून एकदा चर्चिल आलेमांवाच्या विधानाची चर्चा सुरू आसा. आपूण मुख्य काँग्रेसी बरोबरूच रावतलो, आपल्या हेरांविशीं उलोवपाचें ना अशें बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमान स्पश्ट केलें. चर्चिल आलेमांवाच्या ह्या विधानाक लागून गोंयांतल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यां मदीं उर्बा निर्माण जाल्या. येवपी राजकी समीकरणांच्या फाटभुंयेर चर्चिल आलेमांवाची भुमिका कितली प्रभावी जातली हाचे कडेन सगळ्यांचें लक्ष आसा. चर्चिल खंयच्या रावतलो, ह्या काँग्रेसीक त्या काँग्रेसीक? हांव चर्चिल म्हणटा मरे, हांव सदांच तूं जाणा डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हगे सारको बरो फ्रेंड. तो BJP पार्टी, हांव एक CM, म्हाका जायत लोक येता मुखारी, हांव तेजे बरोबर वयता. म्हाका केन्ना तेणें कांय ना म्हणना, म्हगे सारको बरो फ्रेंड तो. मेबी पार्टी डिफरंट. आतां पार्टी डिफरंट म्हणून हांव ते पार्टी जॉयन जावपाक शकना न्हू. कित्याक चोय तुवें चलय आसतलो जायत आमगे मरे हिंगा लोकांक पॉलिटिक्स सॉल्व ना, लोकांक थंय पॉलिटिक्स सोमना. कित्याक थोड्या लोकांक सोमना, 90% लोकांक समजा 10% लोकांक जमना. 10% आयज वयर चाव कोता दिसलो. पॉलिटिक्स ना म्हणटा कितें आसा, सोनिया गांधी तुगेलो मोदी, तुगेलो आनी कोण आहा तो, तुगेलो आम आदमीचे पार्टी कसो जिताय ते पार्टी टायमाचेर डिफरंट ना तें. आतां हांव म्हणटा समज आतां हांव म्हणटा समज प्रमोद सावंता बरें जाता, तें काम करता, हांव BJP जाता, तेगे पार्टी तो धाड न्हू, मुगे पार्टी हांव धाड न्हू. पूण आमी लोकांगे थोड्यांगे इश्यू आसता जाल्यार तेजेर BJP करपाक तेच ना. मुगेलो लोक येता म्हाका काम करपाक. आतां मुगे प्रमोद सावंत मुगे बरो फ्रेंड, हांव मानीत ताका बरो फ्रेंड तो. सो मुगे काम करता. सो हांव तो काम करता, हांव BJP जॉयन केला जालें न्हू. सो पार्टी म्हणटी न्हू डिफरंट आसता, आनी फ्रेंडशीप डिफरंट आसता. तेन्ना म्हणलें तुका आसता तुका आनी तेजेर तूं काल दोग जाण मनशांगे थिंगा चीफ मिनिस्टर आनी एक गेन बसतालो, नाचला गेला, आनी तूं आयज गव्हर्मेंट उडयता. तेन्ना ताका सांगलो रे, इन पॉलिटिक्स नो फ्रेंड्स नो एनिमी. हें उतर केन्ना मागीर तुमी मोदीन धरा आनी ह्या उतरा वोट्स काडा. पॉलिटिक्स घेतले वयतले. इन पॉलिटिक्स नो फ्रेंड्स नो एनिमी.